आज वेलवाडा टू महालवाडा या दोन वार्डामध्ये जो हातीचुरीक म्हणून वळखतात त्या जाग्याचे वायडनिंग कम ब्युटिफिकेशन अशे तरेची जो प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टाचे फावंडेशन स्टोनाक आमी सगळीं जमल्यात। म्हाका याद जाता की तुमकां सगळ्यांक खबर उरतलें की 2009 जेन्ना फ्लड आयिल्लो पैंगिणी तेन्ना सगळ्यात मोस्ट इफेक्टेड ह्या एरिया आशिल्ले आनी आमचो एक गांवभाव सुद्दां ह्या हेतूक व्हांवून गेलो आनी ताजे नंतर सातत्यान आमी हे आशिल्लें की रिजन पळयलें की कित्याक लागून हें उदक भरता आनी हें एक तर त्या बाजून आसा ती गालजीबाग न्हंय जिजी गाळ जो आसा तातूंत तेजेय पात्र हें जाल्लें आसा अरुंद जाल्लें आसा आनी दुसरी म्हळ्यार उदक हांगा सांठोवन उरप रस्त्याचेर उदक येवप आनी गेली सिजना तर एटलिस्ट 3 ते 4 वेळा हो रस्तो बंद जालो। एक टायमार नायट वेळा पोलिसान पेट्रोलिंग करून तो बंद दवरचो पडलो आनी अशे वेळार सरा म्हऱ्यान जेन्ना आमी एप्रोच जाले रमेश तवडकर सरा म्हऱ्यान आमचे ऑनरेबल MLA आनी मिनिस्टर त्या वेळार हो कामाची हे घेतली आनी ह्या वार्डाचे जे पंच आसा सतीश तेणेय भर घेतली। एक्चुअली आमी जेन्ना पळयतात सादारण 15-16 महेश नायक जेन्ना सरपंच आशिल्ले त्या वेळार आमी एक सगळी शेतकऱ्यांक आपोवन हो प्रपोजल तेंचे मुखार दवरिल्लो आनी त्या वेळार ते एग्री जाल्ले की आमी NOC दिवपाक आमचो कांय प्रॉब्लेम उरपाना। खूप दिसांचो हो आमगेलो एक मोठो प्रोजेक्ट आमी पयली मिटिंगेच्यान ह्या प्रोजेक्टा बद्दल डिस्कस करतालीं मंडळ स्थापन जाले उपरांत की आमकां ह्या वाठारांत आमकां हो जो प्रॉब्लेम येता 2009 जसो आमचे डेप्युटी सरपंचान सांगले की तो प्रॉब्लेम आमच्या ह्या टर्माक सॉर्ट आवट जावंकूच जाय आनी ह्या खातीर जेन्ना ह्याय वर्सा आमकां 2-3दा हो विशय प्रॉब्लेम आयिल्लो पावसांत आनी त्या खातीर सराक फाटले खेपेक आमी सांगून दवरलें आनी सरान आमच्या ह्या प्रोजेक्टा खातीर मान्यताय दिवन बेगीचे बेगी हो मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करया अशें थारायलें आनी ताजें आज इनॉग्रेशन जाता म्हणून आमी सगळ्यांक आमकां खूब खोस भोगता खरें। हांव हे दोच्या फकाणां कितें आसा की खरें ह्या लोकां पेक्षा त्या वटेच्या लोकांक ज्यो अडचणी आहा त्यो ह्या रस्त्या म्हणजे ह्या वायडनिंगान आनी हेज्या अपग्रेडेशनान जातली प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। पावसांत बरेचदा उदक ओवरफ्लो जाता आनी जी अडचण निर्माण जाता ती जनरल सामान्य लोकांक जाता। आज खूप चड उमेद जाता कारण हो स्टेज जो आसा तो आमी सरपंचान सांगलें सुनीलबाईन सांगलें तशें की आमी पंचायत मंडळ येतकच वो खंयची पद्दतीन आनी कसो मुखार व्हरया होच विचार उरतालो कारण पावसाक आमकां चड त्रास जाता सर। आमी ह्या एरियेक कमरभर सोड्या गळभर उदकां सुद्दां हांगा येवन राविल्या की लोकांक सेफ्टी खातीर बरोबर मामलेदार रिपोर्ट करप कलेक्टराक रिपोर्ट करप ट्रॅफिक पुलिसाक रिपोर्ट करप आनी रात म्हणना दीस म्हणनासतना ह्या स्ट्रेचाचेर येवप आनी उबी रावप म्हणटकच हांवें कितें केलें की सरान म्हणलें सर की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो खंयच्या परिस्थितीन फास्ट व्हरपाक जायच तर सरान म्हाका सांगलें कितें की तूं फायल फक्त रेडी करून हाड 6 म्हयन्या भितर तुगे प्रोजेक्ट आपूण रेडी दिता। मागीर हांव उमेश सरा मेळ्ळो जेई जो आशिल्लो उमेश सर म्हणलो कितें म्हाका की तुजे कडेन जे पेपर वर्क आहा तें फक्त आपलें पेपर वर्क दी तुगे फायल आपूण 1 म्हयन्या भितर आतां येता। त्या पद्दतीन बाबान आमगे ज्यो पेपराचेर सगळी कटिंग्स आशिल्लीं ती सगळी काडली पेपरार जी बाकी न्यूज आशिल्ल्यो त्यो सगळी काडल्यो रिपोर्ट काडलो पंचायतीचे सरपंच आमी सगळे एक कडेन बसून रिजोल्युशन घेतलें तें लेटर काडलें फ्लड प्रोन झोन म्हणून लेटर हें केल्ली आशिल्ली डिपार्टमेंटांतल्यान 3 लेटर काडली आनी ती सगळी एक कडेन केली आनी येदी तितली दाट बडी फायल केली आनी ती जेई कडेन सबमीट पंचायतीच्या अत्यंत महत्वाच्या प्रोजेक्टाचें आज आमी फावंडेशन स्टोन घालपा खातीर जे फ्लड जो भाग आशिल्लो ताजो आदिनाला ह्या रोडाचें वायडनिंग अपग्रेडेशन करपाचें काम आयज सुरू जाता त्या निमित्तान आमी सगळे ते जमले आसात। म्हाका दिसता ह्या प्रोजेक्टा संदर्भात विचार करता आसतना आमकां 2009चो इन्सिडंट जो आसा न्ही आमकां सगळ्यांक याद जाता आनी ह्या सगळ्यात म्हणजे ज्या तरेचे पूरग्रस्त जो भाग जो जालो आनी त्या पूरग्रस्त भागांक आमचो संदीप पैंगीणकर ह्या हातूंत सोंपलो आनी त्या नंतर बाबुली सोंपलो ह्यो 2 गजाली आमकां हे आसात याद आसा। आनी दर पावसांत की खूब अशे मोठ्या दबाज्यान जर पावस आयले आसत तर जाल्यार निश्चितपणे उदक हें आसा आनी तें अशें आमचे डॉक्टर पुष्पा आई आसा ताई घरांक उदक तिजे पयलीं फोन येतालो अशें जालें जाल्यार हें मागीर येतालो सतीशाल फोन येतालो म्हणटकीर त्या एक टेन्शन आसतालें डेप्टी कलेक्टर बाकी सगळे येताले पूण आमचे कडेन येवन हांगा पळोवप आनी बाकी सगळे उपाय कांय नासतालो। ताजो उपाय म्हणल्यार कशें हें सगळें अपग्रेड करप आनी एकदां जर ताका उदक वचपा खातीर ताजो वाट करून दिवप हेंच ताका सोल्युशन आसलें आनी त्या सोल्युशना संदर्भात आमी प्रामुख्यान विचार केलो आनी विचार करून जो आसा न्ही तो सत्यांक आज आमी जे फावंडेशन स्टोन घालून
की येणाऱ्या साधारणशे एक 2 महिन्या भितर आसा न्ही प्रत्येक सगळें जर काम जरी त्या 2 म्हयन्यान सोंपें नासत जर जायत न्ही जाल्यार अपग्रेड करून उदकाच्या संदर्भाची वाट आसा न्ही ती आमी साधारणशे त्या 2 म्हयन्यांनी करपाक शकतले बरोबर न्ही दिवाकर करपाक जाय नाजाल्यार परत तुका मदीं काम करपाक मेळचें ना परत एकदां पावस आयलो की परत मागीर एकदां तूं तें फावंडेशन घातलें काय न्ही जाल्यार तें काम करपाक पावसान करपाक कठीण ना आनी त्याच कारणांतल्यान म्हणजे आतांच सतीश बाबान किंवा सरपंचान सांगलें की हांगा कशा तरेन पैंगीण पंचायतीक आमी जो विकास चल्ला अजय बाब सांगतालो की फाल्यां आमी विचार करून जो आसा न्ही दोनूय पंचायतीचे इंटिरियर जे रोड आसा न्ही ते जवळ साधारणचे 6.5 कोटीचें काम आसा तेंय आमी केन्ना तरी फाल्यां परवत ते घालता आनी अशा तरेन जे आसा न्ही हांगा पैंगीण पंचायती बाबतींत विचार केलो जायत की आमकां सगळ्यांत म्हणटा ती तळपण जेटी हो अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा ताजे खातीर आमी जवळ जवळ साधारणशे 2 कोटी रुपया 2.5 कोटी रुपया सँक्शन जाल्लें आसा ताजें काम ती प्रोसेस कंप्लीट हांव फुडल्या साधारणशे 15 दिसां म्हयने भितर ती कंप्लीट जातका पळयता आनी जाल्यार सुद्दां ती आतांय काम सुरू करपाक मेळटलें म्हणजे खंयचोच भाग आमी सोडना तळपण आसूं दी गालजेबाग आसूं दी हांगा वेलवाडा आसूं दी म्हालवाडा आसूं दी गाळयेक आसूं दी म्हणजे आज उदकाचो जो विशय केलो जायत न्ही तो सगळ्यात आमकां गाळये चिपळें ह्या भागांतलें म्हणजे एक प्रकारे जे आसा न्ही चौफेर विकास म्हणजे आमी खंयच्याच बाबतींत आनी तातूंत मध्ये म्हत्वाचो म्हणटा तो तिरवाळेत जो रोड आसा तो खूब वर्सां पेंडींग आशिल्लो आनी तो रस्तोय सुद्दां नवी रोखडेच आमचें काम सुरू करता त्या संदर्भातले विशय सोदता म्हणजे माल्लेकार म्हणटाले की आमकां केन्ना हॉट मिक्सी करून मेळटलें ताजोय आमकां म्हाका दिसता आमचो कॉन्ट्रेक्टर करमली ताकाय पडलेलें आसा आनी ताजें काम केन्ना तरी फुडल्या दिसाक सुरू जातलें म्हणटकीर एक प्रकारेन म्हणजे ह्या सिजन पर्यंत जे आमकां घाईतलीच म्हणजे पावस पडचे पयलीं ह्यो सगळे रस्ते आसा न्ही आमकां जे उरिल्ले आसा ते कंप्लीट जावपाक जाय हो टार्गेट आसा आनी त्या दृश्टिकोनाचेर आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की केवळ पैंगीण पंचायतीच न्ही लोलये पंचायत न्ही आज सकाळपर्यंत गांवडोगरी आमी जवळ जवळ 28 कोटी रुपया जे उदकाची पायपलायन आनी बाकीचे पळय केली जाता 28 कोटी रुपया ती आमी सुरू करता त्याच प्रमाणे आसा न्ही श्रीस्थळी आमी काम ह्या सुरू करता म्हणजे खंयच्याच बघा काल म्हाका दिसता की म्युन्सिपालिटीचे सगळे रोड जे आसा न्ही ताजे आमी पयर आमी म्हणजे जे उरिल्ले आसा ते ताजेय फावंडेशन सुरू घातलें आसा एक म्हणजे कल्पना करात म्हणजे कितें कशा तरेन डेव्हलपमेंट आसूंक शकता जावंक शकता हाचो पूर्ण गंभीरपणे आमी विचार करून जे आसा न्ही म्हणजे सगळ्यांच्या सहकार्यान जे आसा न्ही आमी सगळे करत आसा 3 कोटी 70 लाख पर्यंत 3 कोटी 70 लाख आणि दिवाकर बाब जो आसा दिवाकर देसाय कॉन्ट्रॅक्टर आसा बरो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे आमकां फाटले 1 वर्स 2 वर्सां आमकां आसा काम बरें करता त्यामुळे आमी पैंगीणकरांनी काम बरें करून घेवचें आनी एक बरें म्हणजे फर्स्ट ह्या फेजीन जरी ब्युटिफिकेशन नासलें सुद्दां आसा दुसरी फेजीन ब्युटिफिकेशन घेवया कॉम्प्लिशन पिरियड कितलो मागीर कॉम्प्लिशन पिरियड 6 म्हयने